गोवा 365 सेगीतपणान गोंयच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखयत आयल्या। रस्त्यांचे हे अवतिकायेचे सरकारान कानार केंस ओडले आसत, पूण उच्च न्यायालयान शेवटाक ह्या बातम्यांची दखल घेवन सरकाराक वडीर काडला। खंयच्याय परिस्थितीन रस्त्यावेले फोंड भरपाच्या कामाक गती दियात आनी हे फोंड 4 हफ्त्यां भितर भरून काडात, उच्च न्यायालयान सरकाराक अर्द दिल्या। एकूय असो दीस ना ज्या दिसा गोवा 365 रस्त्यांची अवतिकाय टीव्हीचेर दाखोवंक ना। निरपराध लोकांचे बळी घेवपी रस्त्यावेल्या फोंडकुलांचो विशय गोवा 365 लावन धरला, पूण सरकार हारावरी सुस्त। निमाणे कडेन हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पावले। कोर्टान सरकाराची तासमपट्टी केली। फोंड भरपाची कामां सगळ्यात आदी हातात घेयात। पावस सोंपला देखून हे काम लांबोवपाक आनी कसलीच निमतां दिवची न्हय। फोंड भरपाक कोर्टान आदेशात सरकाराक 4 सप्तकांची मुजत दिल्या। See, Goa is a pothole-free road state. See, Goa is a pothole-free road. बागा बीच म्हणटा तो टुरिस्टां खातीर दर्या खातीर फेमस पार्टी लायफ आनी नायट लायफा खातीर फेमस। पूण एक गजाली खातीर म्हणटा तो हो बीच फेमस जावन रावला तो हो म्हणटा तो ब्लॅक होल म्हणून कळना काय मौत का कुवा कळना। मौत का कुवा म्हणटा तो सामको हे ताका हांगासर येवन इतके लोक पडल्यात, टुरिस्ट तर अक्षरशः हांगासर घालून घेतात। तर आता आमी आसा पर्रा आसगांव रस्त्याचेर। हो पर्रा आसगांव रस्तो म्हणटा तो आता समस्यांचो कॉम्बो पॅक जावन रावला। एका समस्या बरोबर दुसरी समस्या फ्री। आता आमी आसा आरपोरा टू बागान वयता तो रस्तो। तुमी फाटल्यान पयलो आसतलो, हांगासर रस्तो डायरेक्ट मंगळार पावला। सामको मार्साचो सीन हांगासर जाले। हे कपेला कडेन रोड आसा तो एकदम बॅड कंडिशनान आसा की थिंगासर टू व्हिलरां इतले डेंजरस आसा की बेगीनच्या बेगी हेजी चवकशी करपाक जाय ह्या रोडाचेर। ओके, आमी आसा हिंगासर आतां मेर्शे गांवान मोलोकड म्हणटा थंयसर जे तडार आहा नियाजाचे सायडीन तो रस्तो येता जो मेर्शेन भितर सरता। आमी सध्या जे उबे आसात ते कारापूर जे साखरी बाजारात जोडपी हो एक रस्तो आनी हालींच हांगा वर्सभरा पयलीं पूल जाल्लो, त्या कारणान हांगा येरादारी जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या। परतून एकदां तुमकां आमी रोडाची जी परिस्थिती आसा ती किती जाले कडेन आसा की आमी दाखयता तुमकां। पळया तुमच्यांनी पळोवं येता कशें पोर्टहोल पुरयलेले पळय ते आनी तेजी गॅरंटी कितें पळय ती। आमी आसा बोरये पुलाचेर आनी बोरये पुलाक सगळे कडेन पोर्टहोल पडलेले आसा, एक आनी दोनूच न्ही। हो आता सर्वीस रोड हे अशेंच केल्लेले आसा, सगळे अर्धवट स्थितीन केल्लेले आसा आनी हांगा आता सध्या काम सुद्धा चालू ना। वास्कोचो रस्तो जो मेन रस्तो आहा हो 1 महिन्या पयलीं टारिंग केल्लो, पूण आयज तुम्ही पळोवंक शकता की हेची दुर्दशा एकदम वायट जाल्ली आसा। आणि ह्याच्या खातीर जे येरादारी आहा, जे वास्को हेवी व्हेकल्स येतात तशेंच जे
बारीक व्हेकल्स 2 व्हिलर्स या 4 व्हिलर्स जे येतात तांकां भरपूर त्रास जावपाक लागला आसा. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट.